धोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप। आंतिओकेक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलो सगळ्या शिसांक गोठाय दितालो। जल्मांक अलेक्सांद्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव तारवान एफिस शारांत पावलो। तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घडलोलो। सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी बारकायेन जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो। पूण तो फकत जुआंवचे स्नान वळखतालो। देवस्थानांत तो व्हडा धीरान उलयतालो ते प्रिसिलान आनी आक्युलान आयकलें तेन्ना ताणीं ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका अदीक बारीक समजणी दिली। आखयेक वचून आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयण्यांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें। तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो। सोबे माजार तो जुदेवां कडेन बोळान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कटावून जेजू अभिक्षीत म्हूण तो तांकां दाखयतालो। देवाचें उतोरें। देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा। म्हणुया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा। समेस्त परजानू ताळयो पेटात, संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात। कित्याक भोव वट्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भें दवरचें। सगळे पृथ्वीचो व्हड तो राजा तो। जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा। आख्खे पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात। राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता। पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा। जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा। आमी अब्राहमाच्या देवाची परजा आनी आमचे बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी। पृथ्वीचे सरदार देवाचे आधीन आसात। सगळ्या वयर तो राजवट चलयता। जबाब, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा। उद्गार। सर्वेस्पराक जोय जोय। जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला। आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता। सर्वेस्पराक जोय। जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागात जाल्यार तो तुमकां दितलो। अजून पर्यान तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना। मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो। हें सगळें हांवें तुमकां ओपारांनी सांगलां, पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडचे ओपारांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उक्तापीन उलयतलो। त्या दिसा तूं म्हजे नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलों म्हूण हांव तुमकां सांगिना। कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला। हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला। आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाखाणी तुका क्रिस्ता।
जेजू सिसांक सांगता, जें कितें तुमी बापाक वचून म्हज्या नांवान मागशात तें तुमकां मेळटलें. ह्या उतरांचो अर्थ असो न्हय की आमी मागता तितलेंय मेळटलें, आनी मेळूंकूच जाय. जेजूच्या नांवान मागप म्हणल्यार ताच्या अधिकाराचेर पातयेवन मागप. कित्याक म्हणल्यार मागणें करतना ताचे खुशेक राजी आसोंक, ताची खुशी करूंक आनी ताचे खुशेक सदांच पयलो वयलो जागो दिवन मागणें करप. म्हजी खोशी न्हय, बगर तुजी खोशी जावन दी. बापाचे खुशे प्रमाणे आमचे मागणें आसा जाल्यार आमचे मागणें फलादीक जातलें. जायते फावटी आमचे मागणें म्हणजे आमच्या गरजांची लादीन देवा मुखार घालता. मारयेन देवाची खोशी केली, सांत जुजेन आपल्याचें व्हडपण सोडून देवाची खोशी पाळली. सर्गीचें राज पयलें सोदात आनी उरलोलें सगलें तुमकां मेळटलें. देव आमकां कितें बरें वायट आनी गरजेचें तें सगळ्यां जाणो. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाची खोशी करूंक वावरुया.